गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आता घंटे झाले 7:15 चिकी वेळ झाला आजी आणि हांगा पळय कसं जोर पावस आयला पळय. आणि म्हाका आतां ब्रेकफास्ट करचें आसा. आज वर्किंग डे. दूध हाडचें आसा तो गोचून दूध ना. आता पूरा आज वेळ जाला म्हळ्यार म्हाका कितलो टायम ना. आतां कसं ना आतां 45 मिनिट्स भितर जाऊ का करून हांव तें आलोचन करता आसा तो. तर पळय आतां कसं करचें. हांगा पावस आयला, म्हाका तो गोचचें आशिल्लें, दूध हाडचें आशिल्लें. पळय चिक्की राबला. आतां वचून हांव पळयता फर्स्ट हांव दूध हाडता. हांव ट्राय करला की वगी उठोवच्या खातीर अलार्म दवरला 6:30 आनी अलार्म जाल्ले आनी हांव न्हिदलो. आतां फर्स्ट तो वता दूध हाडता आनी तेदो तें आलोचन करता कसन करची करून. तो हांगा दूध हाडला तर अर्द घंटो मात्र सर. अर्द घंटान कसन करची म्हाका कळना. हे केन्ना एक प्रॉब्लम एक इन्स्टंट म्हणल्यार कसन करची म्हणल्यार ताका कसं मस्त आलोचन जावका आनी तेंची कळना कसन करची करून. अर्द घंटा कसं जाता. तो हांगा दूध आनी च्या दवरला. टायम पळयता कितले जाल्ले करून. 34 जाल्ले हांगा. एक 20 मिनटान कसन जाता. शियोर एक काम करता. शेवय आसा तेंचे आतां सद्या आतां फंड घालता. आतां कसन आलोचन करचें जायना म्हाका सांगा. ही कसन की करतास मागीर आनी एक कसन की स्पेशल आज करतास. ती स्पेशल कसन करतास तर एक काम करता हांव शेवय फंड घालता. सिंपल इजी. चड व्हेजिटेबल घालना. आतां मागीर इतलो टायम ना करच्या खातीर. आनी ती कसन की स्पेशल करतास. वेट अँड वॉच. तो हांगा रेडी जातास. हे हांगा चावे रेडी जाला. हांगा पळयतान च्या चिकी पडलो. ही काही उठकर येता. आज वेळ जाली का आज उठाई नाही येतोळ ती. चलो चिकी सिजो. शेवय रेडी जाल्या. सुपर. चलो आता मेगा काम जाल्लें ब्रेकफास्टाचें. तर चावे हांगा रेडी आसा. मेगा सेटअप ऑन केला. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. हांव आतां उठयली. म्हाका आजी हेडेक जातास मस्त. खोपरा दुखतास. हांव आसतना आजी कसन की विंगड बनयता आसा. गणेश क्लास घेता आसा. ताणें कसन की हांगा बनोवन दवरलें न्ही म्हाका ताणें कसो बनयला पळया. ओ शेवय केला हाणें ब्रेकफास्टा खातीर. मेगे लागीं आसतना आजी चिकन आसा थोडें. सो हांव लेगता आसा की चिकनाचे रंदे करता म्हणून. पळया फटाफट करूया. ऑलरेडी मस्त लेट जाला. सो हे सूर्या लायक करून वॉश करून घेता. तो जस्ट मेगे क्लास जाल्ले आनी हांव जस्ट किचनांत आयला आनी ही जस्ट उठयला. एक सकाळ लागून जागेत आसा हांव. आनी बाल आयकोन आरामशेर उठयली आई. म्हाका हेडेक जातास आनी कितें. वय आनी तू म्हाका हेडेक दितास आतां. हांगा कसं करतास. जायता मेगेले हेड ना जायत ताजे खातीर तू काम करतास आतां. मेगेले हेड ना करून कसं करतास. ओ माय गॉड हंगे अगर चिकन. अरे माय कोण आयला तर म्हाका दिसता कचरावाला आयला. तो हांगा चॉपिंग आनी पुरो जाल्ला. फटाफट हाका मॅरिनेट करया. तू इतले दही कसं हाडला. दही म्हणल्यार कसलें तें म्हाकाय जावका. हांवें खातोल मागीर तें लायक ना. दिवचे खातीर हा तर कसं पुरा गांवां दिवचें न्ही भाई मागीर खातीर. आमी तूं आतां जितलें जावका तें दही घाली आनी ती मागीर हें तू कट्ट करी. मागीर म्हणटला तू अशी कट्ट केल्या तू तशी कट्ट केल्या. वय चिकन नाही ना 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 इट्स ओके. म्हाका तसं हे कॅमेरा ऑफ जाताच म्हाका आयकूंक पडटलें. तेजे पैसे आतां तूची कट्ट करी. ऍक्च्युअली कसं करता सान काडका इतल्यांची बळा इतल्यांची. हांगा पिट्टी भायर आयला तर इगल फेवरेट पिट्टी. हॅलो जिंजर गार्लिक पेस्ट आमी हाडू विसरलीत ना. आता ते म्हाका गोत ना. आतां मॅरिनेट करता दही घालतास. म्हाका एक सांग तूं हे दही घाल्यार कसं जाता. चिकन टेंडर जाता, सॉफ्ट जाता. ताजे भितर पुरा वत्ता मसाला. ताजे खातीर दही घालता ती. वय वे ते आज इकडली म्हाका दही कसला घालची करून. हांव खाता ना पोटान तूं दही वता. आतां मागीर पोटाय मागीर टेंडर जाता की. हळद घालतास आनी कसं ना तुगेलो फेवरेट. अयो देवा गरम मसाला. चिकी चिकी उणे बाय. डू नॉट टॉक, डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आय एम कुकिंग. मिरची मसाला सॉरी रेड चिली पावडर. हांगा आमगेले चिकन मसाला. वा 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 लायक कोण हाका मॅरिनेट कोण दवरया. दही जाली आनी तू दवर फ्रिजा दवरू. खाली मीठ घालचे बाकी. ओके ओके चलो मागीर दनपार काम येतलं आमकां. आतां लायक कोण मॅरिनेट करया. सुपर लायक कोण खालयतास. हाजी मुखारची प्रोसेस आता काय ना हाका चिकन मॅरिनेशन जावचे दवरचे. मागीर तेदोळटा आमी हे लसूण ऑनियन आनी खडा मसाला पुरा फ्राय करचे तेलान. तू तुपान तुगेल भाशेन तू पकोया. लायक आनी गोल्डन जावचे. हो लायक कोण गोल्डन जेवा मस्त म्हारग आसा. आमगेल पियाव आनी लसूण या पर म्हणल्यार ते गोल्डन जाता असं. जैत कायल दवरल्या. प्रिपरेशन स्टार्ट करतास. थोडे भरला तूप त्या हांगा तूप घाले. तूप घाल्यार लायक फ्लेवर येता. हे पेपर आनी लवंग मागीर ही दालचिनी थोडे जिरे 2 तेजपत्ता अशी लायक चिके अशी तू रोस्ट करून घेवचे. लसूण
सुपर हा एक नंबर आजी यो कशी इन्स्टंट ब्रेकफास्ट बनयता तशी इन्स्टंट नॉन व्हेज बनयत गाईस. होय आज इन्स्टंट चिकन मसाला होय, नाही ढाबा स्टाईल चिकन. आज इन्स्टंट चिकन करी कसं ना ढाबा स्टाईल चिकन. ढाबा स्टाईल चिकन वाव ढाबा स्टाईल चिकन आज सुपर एक नंबर म्हळ्यार इन्स्टंट आणि क्विक आमगेल पूरा प्रिपरेशन क्विक असता बट इट बहुत टेस्टी जाता. बहुत टेस्टी जाता. कांदो घालला तिने आणि तू जवळ कांदा अशी लॉंग लॉंग कट कर का अशी ओके मला चॉप कर ना. आम्ही कांदा भाजी करतात ना तशी. हे कांदा भाजी नुडगा केलं आम्ही कांदा भाजी केन्ना खावच्या. कांदा भाजी का टाइम अस पळोयात केन्ना अरे आता खाऊ का त्या पावसच ना हं. आता पाऊस ना पाऊस गेला हांगा पाऊस म्हळ्यार आमगे हायड अँड सीक खेळता पाऊस म्हळ्यार केन्ना येता केन्ना वत्ता प्रॉपर ना. चलो आता हंग राब आणि चिके कांदा भाजी तू बघतास कसं करतास मेघाल दोन्ही हातानं शूटिंग. पळया मग मेघाल हातान कसं असं एक हातान कॅमेरा असा दुसऱ्या हातान पळया कसं असं गेला फोन आणि मग सांगता कंद भाजूच्या ग अशी तर गंमत केलं. वाह कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में कैसे कैसे मला कैसे तेरे जैसे. तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. हाँ तो इसीलिए तो मैं ऐसे कोई अभी तुमको झेलना पड़ेगा. ओके जाए तो हम झेलते ही जा रहे हैं. जैसे हम तुमको झेल रहे हैं. ओके व्हेरी गुड बार हुशारच ना रायमिंग करच्या का तिरी चलो हंग कांदो लायक कोण फ्राय जातस गोल्डन ब्राउन जेवो म्हळ्यार आमगे मस्त वेळ लागता. होय म्हळ्यार लायक कोण ताका गोल्ड कलर दिव का म्हळ्यार मस्त म्हारगच कांदो होय ना लॉल कोणा जाय आम गोल्डन कांदो पुरा कांदा भाजून आता तर त्या राईस दवरता करू का. होय होय दवर पुरा कांदा भाजून जाताची मागीर आम्ही त्यांचं टमॅटो घालचे. होय मेरा प्रिय मित्र टमाटो नाही इसका दुश्मन इसका हाँ. नो मित्र. ओके सॉरी मेघल मित्र खाली कोथमीर तांदूळ तिंबईता. ज्याजवळ तर या पकताले त्याजवळ तर ही तांदूळ तिंबईत आलाय करेक्ट लॉल. तो आज ती हंग जिरा राईस करते की हाजी ಒಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ तो हंग कुकर दवरला चिक्के मला गॅस ऑन करून हंग पडे आम्ही बासमती राईस यूज करते आज फुल पार्टी पार्टी मूड इतका गोत ना आज पार्टी अचानक बट आज अचानक पार्टी गेल्या पार्टी वय इन्स्टंट. फुल इन्स्टंट गपा गप आंबुडचे बरोबर येतो का. तूप घालतस आज पुरा तुपाची समाप्ती करूया. तो जीर घाला आणि दालचिनी दालचिनी घाला राईस आला फ्लेवर येता सुपर भाजून झाली की मागीर तांदूळ हे तांदूळ घालचे बासमतीचे. वाव सुपर आज जीरा राईस आणि ढाबा स्टाईल चिकन करी. येस सुपर एक नंबर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह गोल्डन ऑनियन आता ताका खुला दवरी खुला? आमगेल जाल ना हांगा. अच्छा आता हंग खुला दवरया ओके सुपर वाव प्याजाक ना दोन टाईप कुक करका पडता. कांदो सांदो नाही पियो हांवें रॉंग म्हणटा तुवें रॉंग म्हणटा. पियावाक दोन टाईप कुक करका एक पाटी धांकण लाव न्हू ताजे ताका हिंदीन म्हणटा उसका पसीना निकालो म्हळ्यार पिळका ताका पसिना पिळची न्हू हे वय यो यो देवा पाप आता- कांदा काय पसिना येतो हे अशी नाही तर हिंदीन म्हण असं अच्छा म्हण आणि मागिरी म्हणच म्हळ्यार कसं सांग कहावत कहावत म्हळ्यार आमची केल कसं नाही ते मागत ना हे ते आता आनी कमेंट सांगतली ती. आमकां ऐकत ना सॉरी गायज कहावत ताका हिंदीन तुका आमची केल्यान कसं सांगतात आता आमकां टेन्शन ना Sorry. आमकां कसन गत ना की ते तुम्ही आमकां सांगता ती तर आमकां आता लायक जाता. म्हारग मागीर कांदो कंप्लीट करू ती न्ही कहावत. कसं सॉरी 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 एक मिनिट कहावत सांग मला कसं करतस वय कांदोच ना वय कांद्याक सुरवें धांकण लावन पकोवचे मागीर तांदूळ भितर तिके ते उद्दा वत्ता आणि त्या म्हशी जाता म्हशी हा मऊ जाता म्हळ्यार म्हशी शू मागीर असना धांकण ओपन करून पकोवचे फुल गोल्डन ब्राऊन जावताय मतलब ते वग्गी ड्राय जाता. म्हळ्यार आईच्या कांद्याचे मार्केट प्राइस वयर वता उडगासू होय न्हय म्हळ्यार ते गोल्डन जाता असं. आता चिके गॅस फास्ट करचे आणि कांद्या भितर थोडेशे नमक घालचे ताजेन कशें जाता सांग. मग कसं सांगू कांदा फास्ट भाजता. हो तशी वे भार एक्सपर्ट आजकाल कांद्याचे मस्त PhD करतशी. कांद्याची PhD नाही मी गेल्या नॉनव्हेजाची PhD असते ते तांकां न्ही काही गत ना न्हय. ओके ओके वही वही ओके मीठ घालतस मीठ घाललें तेव्हा मीठ तू येतो ते काणी डब्यान तू काडका ते काली तर काढला आम्ही. ओके ओके जय तर म्हळ्यार आता येदोळ ते मी असं नॉनव्हेजाचे PhD सॉरी नॉनव्हेज दाखयनी येदोळ ते म्हळ्यार थोडं थोडं दाखयता आसत ती स्लोली ही नॉनव्हेज हांवें दो बार PhD केलाय ना पळोवया तुमकां एक एक करून व्लॉग करतात आमी ताजे तुम्ही एन्जॉय करा ती म्हाका गोता तुमकां कितले चिकन
लाईक जाता तुमका कसन कसन लाईक जातो कोण प्लीज कमेंट करा आम्ही ट्राय करता ती त्याचे काय रेसिपी दाखव होय रेसिपी वगी वगैरे सांगा म्हाका कसन कसन करचेस कोण कसं करतोस वय मागीर श्रावण चाल जाता मागीर बंद जाता आमगेर खावचे ताजी मागीर नॉट अलाउड आनी तोच न्हय आमी नारळ घालना ती हे चिकन आणतो हे इन्स्टंट ताजे खातीर नारळाचे जाता नाही ते आमची काय स्टाईल मँगलोरियन स्टाईल नारळ वय वय आणि हे इन्स्टंट हे टेस्टी जाता तुम्ही हे ट्राय करा ती करच्या खातीर दही पुरा घाल न्हू सुपर जाता एक नंबर आणि तू चड नारळा वेळ वचचे ना म्हळ्यार फटाफट क्विकली म्हळ्यार खावच्या टेस्टी बार लागती है सुपर लागता जिरा रायसा खातीर रेडी जाता सुद्दां आनी पुरा घाला कडे सॉल्ट हे घाला ऑनियन रेडी झाला हांगा गणेशान लायक काम केला गुड बॉय थँक्यू आता टमाटर वचो आता टमाटो वतस दही चड आशिल्ली मेथी हांव टमाटो एक घाला ओके सो बेसिकली दही एकदम खट्टा करता टमाटोय खट्टा करता ताचे खातीर आता तुम्ही लागता खट्टा म्हणल्यार कसं नाही आमचे खट्टा म्हणल्यार आमचे आमचे करता दॅट इज वाय एक टमाटर टमाटर लायक कर मशी जाता ढाबा म्हणजे फुल आता मिक्स करतस पळया तू ढाबा काम आशिल्लो वय मेगा काम त्यांचे असेल पुढे आता हांगी मसाला रेडी करतस कसं करतस हांग गॅसची की फास्ट आहेस कसं कर का सांग स्लो करी स्लो केल्लें नाव यू कॅन कम हियर आता कसं नाही आता पड हांग मेगेल मिक्सिंग स्ट्रॅटेजी ओ ओके ओके हांगा ते मसाला पुरा मिक्स करतस पड एक दोंड घेतला दोंडा उद्दा घालून मागीर हळद घाल्या गरम मसाला गरम मसाला हे फर्स्ट तू तांतू गरम मसाला घालना त्यांची अर्ध अर्ध चमचे घालेले हांगा अर्ध घालचे म्हळ्यार ते एक चमचे हंगा चिकन मसाला जाले मिरसांगी पिठी घाल हांगा ओके ओके जय लायक मागीर हे अशी मिक्स करचे मिक्स करतस सुपर मसाला उदकांत मिक्स केल्यार मसाला करपना आणि डायरेक्ट घाल्यार वय आणि मागीर मसाला लायकन मिक्सय जाता पुरा अच्छा हें गोत नासिल पण स्ट्रॅटेजी अशी अरे सुपर हांग पळय उद्दा रेडी जाला मसालाचे अभी ये डालेगा इसमें ओ नाइस डंटडा सुपर कसन दिमाग आस मेगेल बायलेल्या डंटडा आता तुका कळना आता तुगेले वैर ते कसन झोल केलें तू शेवईंचे कजे वैरी वयल्यान मसाला घालता ताचे खातीर तीक लागता ते ओके 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 सॉरी म्हाका गोत नासिल कसन की चूक केलेली ओके फायन हांग पळय लायक कोण मसाला रेडी जाता सर आता हाका स्लो गॅसाची के बंद करून दवरचे ओके ठीक आस चलो सुपर कशी आईची व्लॉग भारी न्हय सुपर न्हय फुल चिकन करी आणि जिरा राईस आता त्यांनी मागीर सांगतली पळयतात तुम्ही नव्हे या स्टाईलला एक पाटी ट्राय करून पळया बेस्ट होय इन्स्टंट जाता म्हळ्यार टाइम लागनाची म्हाका या इन्स्टंट मजा येत करू मला केन्ना जावपाक जाल्यार हाडे येतं खावे येतं आणि एन्जॉय करी येतं कोण मसाला रेडी जाला सुपर एक नंबर जाला अशी पकून मागीर तातूंत ऑइल सुट्टू का सायडा बघून अच्छा सुट्टस पळय ड्राय जाता ओके 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 अशी जाल्यार मागीर मसाला पकला म्हणलें भार एक्सपर्ट आस मेगेल बायल ना जाल्यार मसाला पक्का न्ही अगर तेल सुट्टा न्ही जाल्यार हां तर तेल घालया ना ताजी मागीर आता तांचे भितर ते आमी केल्लेले मॅरिनेड हो मॅरिनेट जाली हांगा होय एक नंबर पळया चिकन मॅरिनेट आयला बासमती राईस असे लाईक स्मेल येतं ना पोरमोळू स्मेल नाही ग तू गॅस फास्ट केला ते करपू नका ना ते तशी जाऊ का जायतो ओके तो हांगा चिकन घालतास ती आता सुपर हा एक नंबर सॉलिड ग्रेवीन तू चढ उद्दा घाल ना ती खाली हे थोडे वेसला लागील दहीची इतले उद्दा होय मला कसं ते दही असणं उद्या सोडतात चलो आता लायक कोणाका मिक्स करया सुपर या पळय आमगे ढाबा स्टाईल चिकन रेडी जातास वाव सुपर नाईस आता लायक कोण थोडे वेळा पकोया ताजी मागीर आमगे ढाबा स्टाईल चिकन रेडी आता हे फुल स्पीडर पकवचे फुल स्पीड प्रिय मित्र धनिया कट जातास पर हाजे टेस्ट भारी अस म्हाका एक ना ते पकला की ना वो सुपर वाव जाल्ला की ना गोत ना थोडे उदक घालेला अर्द दोन बिकॉज ते मस्त गट्टी जाल्लेले ओके मागीर रायसा वाटू खावच्या जायश ना म्हणून म्हाका वापस मागीर दनपार हुन करच्या लागतले दिसता वय ते ड्राय जाताले चड कर नाक पातळ कुडक खाऊन पळो गा पकला Okay. की ना Okay, मागीर okay. धनिया घालचे जाल्ले जय जय ओके जाल्यार आमगे ढाबा स्टाईल चिकन रेडी हुनस चला जाला वे परफेक्ट वे तुवें खावन पळय सुपर जाला
लायक जाला कलर झाला ना सुपर डाबा स्टाईल चिकन रेडी आता लायक कोण धनिया घाल्या आमगे प्रिय मित्र धनिया म्हाका कोण शिकयलें करतास बाय करू का हा मागीर माम आसा मनोज माम तो दुबय कामा आशिल्लो अच्छा तर त्यान ते खंयच्या हॉटेलान तू शिकिल्ली रेसिपी कणीक आनी मागीर मम्मीक शिकयलें मागीर मम्मीन म्हाका मनोज मामाक थँक्यू सुपर एक नंबर छान दिसतं ना धनिया घालतो होय एक नंबर झाला सुपर झाला तो हांगा राईस झाला की पळोवया होय होय जिरा राईस इज रेडी पळय पटपटी झाला पळय हांगा आता आमगे लंच रेडी झाला ढाबा स्टाईल चिकन जिरा राईस आणि तुम्ही एन्जॉय करा ती आता आम्ही वतात कामाक सॉलिड लेट झाला आमकां बाय गायस तो आता घंटी जाले 12:30 आता जस्ट एडिटिंग कंप्लीट जालें आणि हाजी मागीर म्हाका आतां कामाक येवचें आसा हांगा आतां जेवण होऊन करया ओहो या चिकी ड्राय जाला ताका तो उदक घालून चिक्की आतां ग्रेवी जशी करता आणि जेवण घेता Later that same evening. भायर इतलो पावस आसना बापरे हालत खराब जाले आणि जस्ट आयलो आणि हांगा रांदप फोन करता आशिल्लो हांव कजन गेले आनी तो शीत आशिल्ले तो शीत तेंचे मिक्स करून थोडे रोस आनतो तर डिनर रेडी आसा सो यो म्हाका पिक करूं आयलेलो ते क्लिनिकान तू आणि अचानक भयानक होत ना हाका मूड जाला अशी बायका राऊंड मारचे सो पावस येता अशी चिरचिरी आता चिकी ऊन गेल पावस यो म्हणला बाईक राईड करनी हवी आहे का अरे आम्ही वत्ता खाय आता ती म्हाका कळत ना काही थंड वार मेळटास थंय वतास हांव हो थंय प्लेन येतस वय येताना येताना पावस मेळ्ळो आमकां वय आणि मागीर आम्ही रेनकोट घालून लॉंग ड्रायव्ह केला कमेंट्स पुरो वाचित आशिल्लो जसं स्क्रोल करता आशिल्लो आणि म्हाका एक कमेंट ना भारी म्हाका आवडले आमगेले एक फॉलोवर आमगेले चेल्लो 3.5 वर्साचे ताकाच न्हय मेगेल डायलॉग एक नंबर आणि सुपर लाईक घे सुपर आणि तो त्या म्हणते गे तो एव्हरी टाइम ब्लॉग पळून रिपीट करते काय सो क्यूट भारी खुशी जाता थँक्यू सो मच एक नंबर खुशी झाली आमकां एक लायक जातास की आमगेल ब्लॉग म्हणरी पूर्ण जाण पळयता ती छान दुखून ऑड जेवण पुरा पळयत असं सुपर सुपर एक नंबर अशी पळयता राबा ती पुरो आणि आम्ही असलो निदोया आज म्हाका लेट जाला आता ब्लॉग हांगा एंड करता ती तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज and don't forget to follow Konkini Couple. Bye guys, good night. Take care.